नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करतात आनी ती चर्चा आसा गोंयांत बंधू बुवा आनी हे सगळे अशे तरेचे पळय जे कितें तांत्रीक मांत्रीक आनी तांचे हे सगळे थेर आमी कशे खपोवन घेतात आनी ह्या विशयी चर्चा करपाक आमचे भितर आसात सोमूराव हे रॅशनलिस्ट म्हणून आमी तांकां वळखतात आनीक त्याच भशेन आमचे बरोबर आसात संगीता नायक त्यो ज्यो स्वता टिचर आसात आनी ह्या अशे तरेच्या प्रगतीशील चळवळी कडेन संबंदीत अश्यो त्यो शिक्षिका आसात. हांवें तुमकां सुरवातेकच सांगलां की म्हापश्यां असो एक इन्सिडंट हालींच घडला. तातूंत भितर आमी पळयलें एक तांत्रिकान एका चलयेचेर ल्हान चलयेचेर अत्याचार केले. ताची आवय मुखार केले. आवय इतलीं वर्सां फाटलीं 17-18 वर्सां त्या तांत्रिकाक वळखता, ताजे म्हऱ्यान वचपी. ह्या वेळार ती ह्या चलयेचे खंय कुंडलेन भितर कांय दोश आसात ते पयस करपाक मेळटा काय कितें अशें म्हूण सांगूंक गेल्ली. ते चलयेक तिणें व्हेलें थंय आनी तिच्या मुखार ह्या चलयेचेर अत्याचार केला. आनी अशे वेळार आमकां सगळ्यांक एक दूख जालें तशें की आमी मानताले की अरे हें गोंय शिक्षीत, हांगा सामके शिक्षीत लोक रावतात. आनीक हय शिक्षीत म्हळ्यार कितें तें मातशें पयलीं प्लीज हो तुजो विशय. इनफॅक्ट म्हाका तुवें हाजेरूच उलयल्लो जाय. आमी खुबदां एक गोंदळ करतात हय की शिक्षीत आनी लिटरसी एज्युकेटेड. शिक्षीत म्हळ्यार लिटरेट आनी एज्युकेटेड म्हळ्यार कोण तरी जो अक्कल बिक्कल वापरता आपली ताका आमी एज्युकेटेड म्हणया. कारण लिटरेट मनीस इरॅशनल आसता अशें खुबदां आमकां दिसून आयला. तो रॅशनल मायंडेड आसताच अशें ना. कळ्ळें न्ही. द मुमेंट ही बिकम्स मागीर तो रॅशनलिस्ट चिंतपाक लागलो की ताका आमी एज्युकेटेड म्हणया जाय जाल्यार. कळ्ळें न्ही. तो पर्यंत तो बरोवंक आनी वाचूंक जाणा, अक्कल वापरना जाल्यार ताका आमी एज्युकेटेड म्हणप ना, लिटरेट म्हणप. म्हणजे एज्युकेटेड नाका, लिटरेट गोंयान अशें कशें घडटा. ताजें कारण तुमी सांगता पयलीं उलयता तुजोच विशय हो. ताजें एक कारण म्हळ्यार जशें हांवें म्हळें की लिटरेट हो रॅशनल आसता तसो ना म्हणून. मागीर ते हांचे कडेन कित्याक वता? कारण आमी इतलें सुद्दां पळयलां की हायली क्वॉलिफायड मनीस सामको इरॅशनली वागता. कामाच्या वेळार तो सामको रॅशनल तरेन वागता, रॅशनली वागता आनी भायर आयलो आपल्या लॅबांतल्यान की इरॅशनली वागता. हें सुद्दां आमी पळयलां. हें पळयलां म्हळ्यार कितें तुवें त्यो घटनाय आयकल्यो आसतल्यो. आमी जेन्ना रॉकेट सोडटात तेन्ना रॉकेट सोडचे पयलीं देवा प्रसाद लावन येता. प्रसाद घेवन. आनी कोणाच्या पयशांनी जाल्यार लोकांच्या पयशांनी. तुज्या पयशांनी जाय तें तूं कर, तुका कोण आडयना. पब्लीक फंड यूज करून तुज्यो गजाली तुज्यो बिलिफ्स धरुया आमी, इरॅशनल बिलिफ्स अशें म्हणया आमी जाय जाल्यार, त्यो करपाचो तुका हक्क ना. तुज्या घरा कडेन जाय तें कर. भायर जेन्ना लोकां भितर तूं करता तेन्ना तूं कितें मॅसेज धाडटा? तुका जे रोल मॉडेल म्हूण पळयतात ते तुका कितें म्हूण पळयतले? एक सायंटिस्ट म्हणून, विद्वान म्हणून, काय एक इरॅशनल मनीस म्हणून? आतां हें करपा फाटल्यान तो जाता कितें? कारण तोय ह्या समाजांतल्यानूच वयर आयिल्लो मनीस सारकें. म्हणजे भुरगेपणांतल्यान ताजेरय तेंच कंडिशनींग जाल्लें आसा, चुकीचें कंडिशनींग. बरोबर. कितें म्हणून की तकलेन भंय घाल्लो आसा. मेन म्हणजे जशी ही बायल त्या मनशा कडेन कित्याक गेली तर खंय तरी तिच्या मनान भंय आशिल्लो. तो भंयाचेर तिका सोल्युशन जाय आशिल्लें. खरें खरें. ते प्रॉब्लेम्स. बरोबर. भंय नाशिल्लो मनीस ते प्रॉब्लेम्स आपूण सॉल्व करपाक पळयता. पत्रिका घेवन वचपाना थंय. बरोबर. पूण सोमू हें गोंयान फक्त आमी आतां ही बायल तिजे बॅकग्रावंड कितें तो आमकां खबर ना, पूण हें गोंयान सरसकट जाता न्ही. पत्रिका करप, पत्रिका दाखोवप आनी प्रत्येक कडेन जें कितें करता तेन्ना प्रसाद घेवप. हे गोंयांतले सगळो आमी जांकां शिक्षीत, उच्च शिक्षीत, उच्च समाज हे सगळे म्हणटात ते सगळे ह्या हाका भकीक पडिल्ले आसात. ताका लागून सगळ्या लोकांचेर हो परिणाम जातलोच. हय. आनी दुख्खाची गजाल अशी की आमकां खबर आसा की पत्रिका ही चुकीच्या मूळ जशें बेज आसा तीच चुकीची आसा म्हणून. तरी ताय कोण चिंतना. ते म्हणटा करेक्ट टायम ऑफ द बर्थ जाय. करेक्ट टायम ऑफ द बर्थ खंयचो? भुरगें रडटा तो काय कॉर्ड कापता तो? कारण हेच दोन करेक्ट टायम म्हणून ते धरतात. पूण खरो करेक्ट टायम खंयचोच ज्योतिशी, खंयचोच कुंडली करपी मनीस
भितर आपल्या हातून कॅल्क्युलेट इन्क्लूड करना, कारण ताका खबरच ना, ताकाच कित्याक कोणाकच खबर आसचो ना तो, कळ्ळें न्ही, करेक्ट टायम ऑफ बर्थ. बरोबर. कारण तो जेन्ना करेक्ट बर्थ एक्च्युअल जाता तो टायम ऑफ वेन पर्सन कन्सिव्स, बरोबर, तो टायम आवय बापायक सुद्दां खबर आसता. आतां पळय सोमू बाबान म्हणलें संगीता की आमकां ल्हानपणा सावन आमकां कंडिशनच तशें केल्लें आसता. हें ल्हानपणा सावन ओके, पूण शाळेनूय आमकां हें कित्याक जावचें? सगळ्यांत पयलीं हय, एक बेजबाबदार समाजाचें एक नागरीक म्हणून हांव त्या 14 वर्सांच्या बायचें जाहीर माफी मागतां. बेजबाबदार समाज हांव म्हणटा ताका वेगवेगळीं कारणां आसा. एक, हो 50 वर्सांचो मनीस, ताका हे एका भुरग्याक आपूण रेप करतलो, ताचेर अत्याचार करतलो आनी तरी स्कॉट फ्री वयतलो, हें डेरिंग कोणें दिलें? आमचो लॉ अँड ऑर्डराचे लॉच्या घाळपणाचे तें ताका तें कॉन्फिडन्स दिलें. असो समाज हो म्हजो, हो बेजबाबदार समाज म्हणटा हांव. तशेंच हे भुरगे जे कॉन्स्टिट्युशनान 51A जेन्ना फंडमेंटल ड्युटी म्हणून आमी भुरग्याक सायंटिफीक टेम्पर म्हणून शिकयता, ते एज्युकेशन सिस्टम म्हजें आसा ताणें हो सायंटिफीक टेम्पर ह्या भुरग्याक दिलो काय ना, जातून कुंडली आपल्याची सारकी करपाक लागून खंयच्या तरी बंधू बाबा कडेन हांव वयर व्हरता, जाल्यार हांव फुडें उबें रावून ना म्हाजे जो फुडार आसा तो कुंडलीचेर न्ही, तर म्हाज्या हार्डवर्काचेर जें हांव जिद्दीन करतलें. देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क. हें डिटर्मिनेशन म्हाज्या एज्युकेशन सिस्टमांत त्या भुरग्याक दिवंक ना. आपल्या स्वताच्या हक्कान 14 वर्साच्या भुरग्या म्हणल्यार ल्हान न्ही, सो ताका तें दिवंक ना. तिसरी गोश्ट, जेन्ना हांव ह्या इन्सिडंटाचेर म्हज्या 18 वर्सांच्या भुरग्या कडेन उलयतालें तेन्ना तो म्हाका म्हणटा, आई तिका एरेस्ट आवयक ताची केल्या खरी, पूण ताका हरशींच्या क्रिमिनला भशेन तिका ट्रीट करची न्ही, कित्याक ती 30-40 वर्सांची, जर 14 वर्सांची भुरग्यां म्हळ्यार ती 35-40 वर्सांची आसतली बायल, पूण जर ती आपल्या भुरग्याच्या आपल्या दोळ्यां समोर आपल्या भुरग्याचेर, पोटांतल्या गुळ्याचेर अत्याचार जाता आसतना ती जर बायल पळयता, ते करून घेता, दॅट मिन्स देर इज सम इशू, देर इज सम मेंटल प्रॉब्लेम. होच इशू म्हाका म्हज्या इश्टिनी, नमन म्हणून इश्टीन एक आसा म्हजी, तिणें हीच बी ओडली. कितें तर आमच्या समाजान मानसीक जसो आमी जोर आयलो जाल्यार व्हडलें कितें आसता, एक गुळी घेतली आनी डॉक्टरा कडेन गेले, एक गुळी घेतली काबार जाली. तशें मानसीक दुयेंस हें सुद्दां एक दुयेंस, हें म्हजो हो बेजबाबदार समाज कबूल करना. म्हणून म्हाका दिसता हें भुरगें जें बळी पडलां तें ताका आमी प्रत्येक जाण, प्रत्येक समाजाचो हो कंपोनंट जबाबदार, आनी करेक्टीव एक्शन्स ह्या सगळ्या फॅसेटांचेर, वेगवेगळ्या फॅसेटांचेर जावचें अशें म्हाका मना काळजांचें. सोमू बाब ताणें म्हणलें न्ही, अशे तरेची विचारच करपी, म्हणजे तो अत्याचार तिच्या दोळ्या मुखार जाता आनी ती ते पळयता, तिका मानसीक इरेशनल वागपी, अशे तरेच्या बंदुगिरीक बळी पडपी सगळेच लोक मानसीक आजारान ग्रस्त अशें आमकां म्हणू शकना आमी? हय, टू सम एक्सटेंट. कित्याक न्ही, हातून आनी एक गजाल अशी घडटा की त्या मनशाचो, त्या जो कोण वता ताजो पूर्ण फेथ त्या मनशान पूर्ण संपादन केला. हय, पूर्ण विश्वास आसा म्हणून ती बायल सगळें आयकता. हय, आनी तिका ताणें वश केल्या. हय, वश. आतां अशें म्हणुया आमी की तिजें कॉन्फिडन्स म्हणजे ती इतली शुअर आसा की हाजे कडेन पावर आसा म्हणून. आतां ती कशें इस्टॅब्लीश करता, खूब पद्दतीन ते इस्टॅब्लीश करता पावर. डेमॉन्स्ट्रेशन तांचें आसता. एक हांव तुका दाखयता मुद्दम करून. तो ते कितें करतात दाखोवपाक पयलीं की तो कुत्ता बित्ता हें करता आनी आपल्या कडेन आपल्या आंगान देव आयलो बिलो म्हणून. आतां देव आयलो म्हणून कसो प्रूव करतलो? म्हणून तो कितें करता, म्हणजे दीस हांवें सीन एका जाग्यार पळयल्लें, ते हळवो कपडो घालतात, हळवो कपडो घालतात आनी ताज्या पांयार ताजे भक्त सगळे दुदान पांय धुतात. मागीर तो त्या हळव्या कपड्या वयल्यान चलता आनी ताजेर प्रिंट्स येता, फूटप्रिंट्स. ते म्हणटा मागीर पळय देवीची पावलां अथवा देवाची पावलां. बरोबर. ते भक्त नमस्कार नाक घासपाक सुरू मागीर. अशे तरेन तो कॉन्फिडन्स, चमत्कार करून दाखोवप. हय, आतां दाखयता डेमो करून. आतां दीस इज सपोज टू बी मिल्क. ते वापरता तेंच मिल्क हें. आतां इल्लेशें ताच्या हातार घालता. आतां मगो दोनी हात अशें कर,
हाजेर. आनी हो म्हजो हडवो कपडो. हय आतां हाजेर हे हाजेर हाजेर दवर हाजेर हय दवरात. परतो 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 आं. प्रिंट हय. ओ माय गॉड पिक्चरान तो चलता आसतना हा, अशेंच पळय. ताचे अशेंच हो कळ्ळें? मग सारकेंच आतां दाखय सारकेंच दाखय तांबडी is like a प्रिंट print, तांबडो खूब प्रिंट print. आयला म्हणजे Okay. म्हणजे संगीतान आपलो आतां देवीचो हे हात आमी संगीतान लायट आपलो दिसता कारण तें इल्लेशें ताका जाय केलां. हय. तें बरें जर दुदान पांय धुल्ले जाल्यार तूं हात धुल्ले जाल्यार हय. प्रिंट बरो आतां दिसतलो पुसले आतां. उठावलो. आनी हय. पूण हे सादें विज्ञान एक्चुअली. हां हें जें हांव दूद म्हणटा तो एक्चुअली चुन्याचें उदक आनी हो हळडीन बुडयल्लो कपडो. हळद आनी चुनो हाचें रिएक्शन कळ्ळें न्ही. दुसरी गजाल ते करता हय. की तांचे मनांतलें वळखप तो तांचे सांगप की तूं अमकें तुका अशें अशें तुका जालां. आतां हें करपाची खूब पद्दत आसा. एक हांव सदांच म्हाका आवडटा हें पर्टिक्युलर गजाल हय. कारण हांगा एज्युकेटेड आनी लिटरेट हय. जाका आमी म्हणटाले बरोबर. तें दिसता. हय. हो मनीस कितें करतालो नाडी आयकतालो म्हणजे पल्स रिडींग पल्स. तो करपाची पद्दत कितें लिसनींग टू द पल्स अशें पल्स आयकतालो हय. आनी मागीर तो पल्स पळयतालो. हय. आयकता आनी मागीर सांगता की तुजी फाट दुखता. हय मगो हां मागीर ताजो कोण तरी एसिस्टंट आसता तांकां सांगतालो चुनो ताच्या हातार घाल. मागीर तो दाव्या हाताचेर चुनो घालता. दोनी हात अशें चोळ, अशें चोळ. करून रब कर हय आनी हात दाखय कॅमेराक आतां हांगा. अरे आं आतां अशें तांबडे जाले की तो सांगतालो कितें हय. ज्यांचे हात तांबडे जाल्या तांचे कडेन क्लायंट्स खूब येताले. हय तांचेर कोणें तरी करणी केल्या म्हणून तुजे ती फाट दुखता. आतां करणी काडपा खातीर 20,000 30,000 रुपया घेवप आनी हांकां प्रमोट कोण करता आमीच. आमी सांगता तो इतलो मनीस बरो गाडी तो पयशे सुद्दां घेना. ना आनी एक हालीं एक गोंयान अशे प्रकार घडिल्ले हय. की एकल्यान खंय कोण बायल जाय मरे किंवा दादलो गेलो जाय मरे आनी ताका सांगलें की पळय आपल्याचें अशें अशें ताणें सांगलें तुवें करणी केल्या हय. आनी ती करणी आपल्याक दिसता तुजी गाडी आसा यो बस आनी घेवन मोलेच्या रानान गेलो. ताजे वर 2 किलोमिटर भितर पडलो की ताणें कितें तरी खणून पळयलें जाल्यार खंय एक कितें तरी ताका 2 कितें हाडां आनी कितें तरी मेळ्ळें पळय होय हें मनीस सोंपें सोंपें. हें सोंपें न्ही. हय पयलींच तूं करून दवरता. हांव खुशीनगर आशिल्लो हय. थंय एक बाबा मेळ्ळो आमकां थंय हय. आनी तो ताका नांव कितें ताका तर तो लोक जे येताले ताजे कडेन न्ही तो फ्रुटां म्हणजे फलहारी अशें कितें तरी नांव हिंदीन तांचें. हय. म्हूण तो सांगतालो अमके झाडा कडेन वच थंय तुका केळीं मेळटलीं. बरोबर तीं वतालीं ते झाडां पोंदा खणटालीं थंय केळीं मेळटालीं. बरोबर अमके कडेन वच एपल मेळटलें. हय सोंबराव हय. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. एका म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी चर्चा करतात. गोंयान शिक्षीत गोंय अशें आमी म्हणटात. अशे वेळार रॅशनल जो पळय विचार आसा तो खंय वता. ल्हानपणाच्यान पळय आमचेर पळय वेगळे वेगळे अशे तरेचे वायट संस्कार जाल्ले आसात ताका लागून शिक्षीत कितलोय आसूं ताज्या मनांतले पळय जे अशे तरेची गोयरांव आसा तो सतत वयर सरता आनी तातूंतल्यान समाजाक वायट दिसपा सारक्यो कांय गजाली घडत आसात आनी ताजी एक 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 जी ती देख आमी पळयल्या म्हापश्या शारांत. त्याच विशयाचेर आमी 2 चर्चा करतात दोग तज्ञां कडेन. आमी रोखडेच येतात ह्या विशीं सोमू बाब आनीकय कांय आमकां अशे तरेचे जादू म्हणना अशे तरेचे कांय प्रयोग करून दाखोवपाचे आसा हांगा. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायट कार्यावळींत तुमकां परतून हांव येवकार दितां. आमी उलयतात म्हापशेच्या एका घडणुकेचेर जंय एका तांत्रीक मांत्रिकान आवयचे सामकार तिच्या सान चलयेचेर अत्याचार केले आनी कित्याक जालें तर ती बायल ताचेर इतली सामकी भक्तिभावान ताचे कडेन पळयताली. तो कितें करता तें खरें. तो सामको देवाचो दूत जाल्ले भशेन आनी तो त्या चलयेच्या नक्षत्रान जे पळय कितें दोश आसात ते ना करतलो अशे तरेच्या बहाण्यान तो तिचेर अत्याचार करता. आनी आमी आज चर्चा करतात सोमोराव आसात जे एक रेशनलिस्ट ते अशे तरेचे शिक्षीत वर्गाक वेगवेगळे अशे तरेचे वर्ग घेतात. आमचे मदीं आसात संगीता नायक ज्यो स्वता टिचर आनी ते अशे चळवळीन त्योय वांटेकार जाल्ले आसात. संगीता बाय हांव तुजे म्हऱ्यान आतां परतो येता. तुमी शिक्षणा क्षेत्रान आसात कितलींशीं वर्सां. गोंयान भितर आमी सदांच म्हणटात पयलें आशियांतलें शिक्षण गोंयान सुरू जालें. मागीर इतली वर्सांची आमकां परंपरा आसा. इतले वर्सांची आमकां अशे तरेची
प्रागतीक चळवळीचो अनुभव आसा तरी आसतना अशे तरेच्यो घडणुको कित्याक वयर येतात. आमी बिहार आनी ताजे परस पास्ट जातात. सो हाका शिक्षणाचो दोश हातूंत भितर आसा अशें दिसना. शिक्षणाचो दोश आसा जशें हांवें पयलीं पासून सुरवातीकच सांगलें तशें आख्खी आमची समाज सिस्टम जें आसा पळय न्ही तें खंय तरी शॉर्टकट सोदता. आनी पळय टॅक्नॉलॉजी एक्चुली ही मनशाच्या उत्क्रांतीचें फुडलें पावल. सो टॅक्नॉलॉजीन आमी एक्चुली हरशीं जेन्ना हांव टॅक्नॉलॉजी जेन्ना भारतान आयली तेन्ना पासून क्लोजली ऑब्जर्व करता म्हणटा पळय तशें. आनी म्हाका दिसलेलें कितें आतां सगळ्यो जगाच्यो भिंती बंद मोडून पडटल्यो आनी जगाक जी प्रॉब्लेम्स फेस जाता जशें कितें पॉवर्टी जावं पोल्युशन जावं आख्खे सगळे जगाचे टॅलंट्स यूथ एकठांय जावन तशी ती टॅक्नॉलॉजी तशी आसा. कितें तर कोलॅबरेशन कोणाय खंयच्या जगांतलो खंयचोय मनीस कोणाय कडेन कोलॅबरेट करून नवें कितें तरी करूं शकता. सो जगान जी दुयेंसां जाता ताचेर सगळे जगांतले यूथ काम करतले. सगळे पोल्युशनाचेर जगभरचे यूथ बरोबर काम करतले. कोलॅबरेटिवली वर्क करून जगाक सोल्युशनां घालतले आनी मानव जातीकूच फुडल्या पावण्यार व्हरतले अशी म्हाजें टॅक्नॉलॉजी बद्दलचें स्वप्न आशिल्लें. व्हेरी व्हेरी सिन्सियर स्वप्न आशिल्लें. पूण आतां पळयत जाल्यार तीच टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग आमी सुर्याच्यान ओम येता अशा टायपाच्यो गोश्टी. तुमकां हांव सांगता जसो आतां ही विधवा प्रथेची हें चालू आसा हातांनी. तर म्हाका याद आसा समता आंदोलनाच्या रिलेटेड एक मडगांवान हें जाल्लो मेळावो जाल्लो. थंय हे यूथ 2-3 जाण यूथ आशिल्ले हाचेर. तर ते म्हणटा तिकली लायना बायलेची बिकॉज तिकली लायली जाल्यार कुकू काडटा बायलेचें. कित्याक तर कुकू जर लायलें जाल्यार तिचे सेक्शुअल अर्जीस चड जाता. सो म्हणून ते तिचे कुकू काडून तिका तें लावप ना. सो हांवें ताका उबें रावून सभे मजार म्हणटा तशें ताका विचारलें अरे तूं हें खंयच्यान लॉजीक वेर आर युअर फायंडिंग्स ऑन वॉट बेजीस आर यू मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स. तर त्या भुरग्याक घुंवळ आयली. आय एम नॉट एक्झॉजरेटिंग. एक्चुअली ताका घुंवळ आयली इन टर्म्स ऑफ कोणें तरी आपल्याच्या बिलिफाचेर हल्लो केलो म्हणून. पूण हे बिलिफ्स ह्या यंग भुरग्यां मदीं जेन्ना टॅक्नॉलॉजी एका मिनटान गुगलार वचून ते प्रत्येक आपल्याक आयिल्ल्या क्वेरीचें जेन्ना आमी फुडें वतात काय फाटल्यान वतात. आतां आनी एक गोश्ट हांव एकदमच हें करपाक सोदता ते हें फुडें तो पट करून म्हज्या तकलेन आयला विशय हें म्हणून. तर होच आमी जेन्ना तांत्रीक म्हणटा न्ही हें दीस कूड बी द टीप ऑफ द आयसबर्ग. ह्या मनशान आनी कितल्या भुरग्यांक ती ताका फाटले 18 वर्सां वळखता. ती बायल ताका 18 वर्सां वळखता. ती ताज्या मनान सतत वता. जेन्ना पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतले तेन्ना ह्या गोश्टीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. खोलान वचून जावंक जाय. कित्याक आनी कितल्या भुरग्यांची कितल्या बायल मनशांची ह्या मनशान वाट लायली. आमी पळयलें न्ही कितले तरेचे स्वामी कितले तरेचे आसाराम आनी कितले तरेचे असले बंधू बुवा देशभर गाजतात. लोक तांचे मुखार वतात. ते सामके अशे एका हातान बिबूत काडटात दुसऱ्या हातान घडयाळी काडटात तिसऱ्या हातान लोकांचे हें फक्त आतां हिंदू धर्माची मक्तेदारी उलोवना. आतां म्हाका कांय दुसरे धर्माचे लोक दिसतात तकले कसो हात लायलो तो बेशुद्ध पडटा ताची दुयेंसां सारकी जातात. वो आमचो जो डॉमिनीक धरलेलो ताका तें ऑयल हाचे खोबरेल तेल मिरेकल ऑयल जाल्लें. सो खंय आमचें हें खंय आसा. दुसरी आनी एक गोश्ट मुद्दो सांगपाचो आनी एक गोश्ट म्हळ्यार पळय आतां ताका हाका एरेस्ट केला जो ज्या ह्या 50 वर्सांच्या मनशाक तो IPC 376 वीच इज रेप मागीर पॉक्सो आनी चिल्ड्रन्स एक्ट. मागीर हे बंदुगिरीचो खंयचो कायदो बंदुगिरीक लागून ताका कांयच हें करप अशें आसा समज मनशाक फटोवप ताका फटोवन ताज्या निश्पापणाचो गैरफायदो घेवप हें हाका कायदो कितें आसा असो गोंयान स्पेसिफीक कायदो ना. ते म्हणटा चिटींग केस फायल पूण महाराष्ट्रान आसा कर्नाटकान आसा. कर्नाटकान 2017 महाराष्ट्रान ताजे खातीर फुडाकार घेतिल्लो. ऑरिसान विच क्राफ्टचे अगेन्स्ट स्पेसिफीक कायदो आसा. एंटी सुपरस्टिशन एक्ट महाराष्ट्राचो आसा तातूंतय आसा. तातूंत जादूटना आसा. तातूंत जादूटना मॅजीक तसोच विच क्राफ्टाचे हातून ऑरिसाक पूण आमच्या गोंयान कित्याक ना. आमच्या गोंय आमी म्हणटा सगळ्या बाबतीन आमी फुडारलेली म्हणून गोंयान कित्याक ना. हय पूण म्हाका एक दुबाव आसा बाकीचे कर्मां लावन तांकां उडोवंक शकना कारण भितर एक्झॅक्टली लावंक शकतात. हांव तुमकां तेच विचारता की
समाज चडांत चड प्रागतीक विचाराचो जावचो हाजे खातीर जे पळय कितें एक चेपण येवपाक जाय समाजांतल्यान येवपाक न्ही. आमचे कडेन वेगवेगळ्यो संघटना आसपाक जाय, आमचे कडेन वेगवेगळे लेवलाचेर वेगवेगळे प्रागतीक विचारांचे गट आसपाक जाय. तशे तरेची चळवळ जेन्ना जातली तेन्ना कायदे सारके जातले. कायदे आमचे कडेन इतले आसात, सरकारा कडेन इतले तरेची हत्यारां आसात अशे तरेच्या गजालीक पायबंद घालपाच्यो, पूण आमचो समाज हाका कसो फुडें वता अजुनूय अशे तरेचे होम आनी अशे तरेचे हें चालूच आसा. पावस पडपा खातीर कोण होम करता किंवा आनीक कित्या खातीर करता. गोंयच्या चडशा पेपरांचेर तांत्रिकांच्यो एडवर्टायजी आसा. सगळ्या टीव्ही चॅनलांचेर, मोस्ट ऑफ द टीव्ही चॅनलांचेर तांत्रिकाच्यो एडवर्टायजी आसा. 100% गॅरंटेड रिजल्ट दिता अशें म्हणून क्लासिफायड एड्स युजींग ब्लॅक मॅजीक ब्लॅक मॅजीकचे हातून ह्यो क्लासिफायड एड्स सगळ्या पेपरांनी आसा काय आसत. न्ही म्हाका एक सांग सोमबाब, अशी एक न्ही चळवळ एक 20 वर्सां पयलीं चलताली. कोण तरी एकलो बंधुभाव गेलो रावलो खंयच्या हॉटेलान, तो जायरात दिता, लोक ते रॅशनलिस्ट वताले, ताका आडायताले, ताका पुलिसान धरून दिताले, हें चलताली. सांगता अनुभव म्हणजे हे पुलीस तुका सांगताले हय तांकां जाय कंप्लेन्स. बरोबर. एक रहमत खान म्हणून मनीस हांगा आयलो, तो जायरात दिवपाक लागलो. कोण तरी सांगलें म्हाका, म्हणून हांवें पुलिसेक सांगलें की अरे मातशें पळया म्हणून. तो दुसरे दिसा गेलो आनी ताका उबारलो. आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं यो आनी मातशें ताका उलय जाय जाल्यार म्हणून हांव गेलो दुसरे दिसा. ताणें म्हाका सांगलें एक मनीस कंप्लेन करपी आसत आपूण दवरता ताका, कितें करूं. 2 दिसान ताका सोडचो पडलो. एक मनीस थंय गेल्लो, लायन आशिल्ली ताजे कडेन, पूण एकटोय कंप्लेन दिना. एक कंप्लेन पुरो म्हणटा ते आमकां. सामकें खरें खरें. कंप्लेन जर कोणूच ना हांव दिवंक शकना, कारण हांव फोटोन आनी हो एक पावड्याचेर. दुसरे पावड्याचेर तुमी शाळांनी वतात, तुमी तरुण भुरग्यां कडेन उलयतात, तुमी वेगवेगळे गटांनी वचून तुमचें डेमॉन्स्ट्रेशन करतात, तातूंत कितें फरक पडटा? खूब फरक पडटा. हय खूब फरक पडटा. इतलेच खातीर हांव सांगता की एक आमकां उर्बाच मेळटा ताका लागून, कळ्ळें न्ही, की जेन्ना हांव 100 भुरग्यां कडेन उलयता 2 भुरगीं तरी म्हाका सांगता येवन मेळटात. आनी तितलें म्हाका खूब दिसता, कित्याक आमी एका वरान 2 भुरग्यांक जर चिंतपाचें कितें तरी खाद्य दिवंक शकता जाल्यार हाजे सारकें आनी बरी गजाल ना. तुमकां शाळेन आपयतात, शाळा आपयता तेन्ना शाळेची वेवस्थापनाची मनोवृत्ती कितें आसता, टिचरांची मनोवृत्ती कितें आसता? सुरवातीक हे कोण तरी तांकां सांगता की सायंटिफीक टॅम्परचेर उलोवपाक आमी कितें तरी ऑर्गनायज करुया म्हणून. अर्द जाणांक खबर आसना सायंटिफीक टॅम्पर म्हळ्यार नक्की कितें तें. हालींचोच अनुभव तुमकां सांगता. हांव कॉलेजचें नांव घेना. कॉलेजीन ताणें उलोवपाक आपयलो म्हाका ऑन सायंटिफीक टॅम्पर. जाल्यार थंय वतकर खुबशे फावटी अशें दिसून येता की टिचर इंट्रोड्यूस करता तुका आनी मागीर नाच जाता ऑर्गनायजर्स. बरोबर. पूण ह्या फावटी जालें कितें की उशीर जाल्लो, 1 वर आशिल्लें, करता करता तो रावलो. 5 मिनटां बसलो. 5 मिनटां बसलो तो जवळ जवळ 1 वर म्हजो टायम गेलो. हांवें म्हळें म्हजो टायम सोंपलो सांग. ना 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 तूं कंटिन्यू कर म्हणपालो. जालें 1.5 वर जालें. टिचरी आनीक आयल्यो वयर. रोखडी 10 मिनटांनी सुमार टिचरी वयर आयल्या, नॉन टिचींग आनी टिचींग स्टाफ. मागीर म्हाका कळ्ळें 5 मिनट सोंपतकर ताणें सिन्सियरली सांगलें, बरें दिसलें म्हाका, की आपुणूय स्वताक रॅशनलिस्ट म्हणटा म्हणून समजता, पूण आज हांव जें कितें उलयल्लो न्ही तें आपल्याक कांय खबरच नाशिल्लें म्हणून हांव वेगळें कांयच उलोवंक ना. फक्त तुवें त्या तरेन विचार करुना, इतलेच फरक. तुमी म्हळ्यार कुंडली पळयतात. बरोबर. पूण चिंतना ही कुंडली बरोबर काय की हें कितें ती. कारण कुंडलीन कळ्ळें नक्षत्रां आसात, चंद्र आसा, सूर्य आसा, राहू आसा, केतू आसा, हे ग्रह काय कितें. हे जर कितें न्ही. आनी पृथ्वी खंय गेली मागीर. पृथ्वी फ्लॅट. पृथ्वी भोंवतणी सगळे घुंवतात. 7.5 दीत तुका. म्हणजे पृथ्वी हे केन्नाची कल्पना. जेन्ना पृथ्वी सेंटर आनी सूर्य हेवटेंतल्यान येता आनी तेवटेन वता अशें चिंत्ताले तेन्नाची गजाल ह्यो. अजुनूय तीच तांचे लेवल आसा. तांणी स्वताचे भितर कांयच अपडेट. टिचर हांव दोगूय जाणां हो प्रश्न करता. टिचर कितले रॅशनल? कारण निमाणें टिचरांनी रॅशनल आसचें. आर्टिकल 51 एज फॉलो केल्यारूच पुरो तांणी.
ते सामकें कॅटेगरिकल सांगता की इट इज द फंडमेंटल ड्युटी ऑफ एवरी सिटीजन हय. ऑफ दीस कंट्री हय. टू इनकलकेट सायंटिफीक टेम्पर, स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी, ह्युमनिझम आनी रिफॉर्म्स. हे तांच्या पुस्तकान शाळेन देवा पांय पड तुका मार्क बरे मेळटले अजूनही सांगनात सांगना सांगतात हां कळ्ळें न्ही. आनी आय हॅव ऑब्जेक्टेड टू इट. ओके कळ्ळें न्ही. म्हणजे चली शाळांनी वेगवेगळ्या धर्माच्यो कळ्ळें न्ही हय. की प्रार्थना तिका ऑफकोर्स हेडमिस्ट्रेस वॉज व्हेरी नायस कळ्ळें न्ही हय. आनी अंडरस्टँडींग. हय. आनी तिका सांगलें हांवें की अशें जर तुमी सांगता कारण भुरगीं टिचराचेर चड विश्वास दवरता. सामकें खरें. म्हण हांवें जर सांगलें की टिचर चुकीचें उलयता म्हणून ते फाल्यां टिचरीचेर विश्वासूच दवरचे ना. सामकें संगीता आमकां सामको वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडेन तुजें एक निमाणें उतर जाय. हय. जेन्ना अशे तांत्रिकां कडेन जावं अशेंच वेगवेगळ्या टायपाच्या धार्मीक जावं अशीच वेगवेगळ्या ट्रॅपांनी बायलां जावं भुरगीं जावं जाणटीं जावं कित्याक सांपडटा. एक म्हाका हांवें खूब ऑब्जर्व केलां गोंयच्या सोसायटीन गोंयच्या म्हणजे हरशीच सोसायटीन आमचे कडेन वेगवेगळे स्ट्रेसीस आतां तरी स्पेशली पोस्ट कोवीड जावं हरशीं सुद्दां कॉम्पिटिशनाक लागून वेगवेगळे स्ट्रेसीसांच्यान वेगवेगळे लोक सगळे समाजच वयता. पूण ते स्ट्रेस रिलीव करपाक लागून जाता तितली कावन्सिलींग सेंटर्स आमचे कडेन ना. सो गांवान वाड्यार एक जर कावन्सिलींग सेंटर जशें फुटबॉल ग्रावंड आसता जशें प्ले स्टेशन हें आसता ग्रावंड आसता तशें कावन्सिलींग सेंटर जंय आपल्याक कितें तरी सपोज बॉयफ्रेंडाचे प्रॉब्लेम आसा आनी नोकरीचे प्रॉब्लेम आसा कितें तरी पयशांचे प्रॉब्लेम आसा जावं मायज त्रास करता कोण सून त्रास करता भडा करून ह्या कावन्सिलींग सेंटरान वचून कोण ती उलोवं जरी शकली न्ही जाल्यार सुद्दां हें हाका करणी ताका करणी जावं म्हाका कितें जाता म्हाका त्रास जाता हें जर सांगूं शेअर करूं शकली जाल्यार सुद्दां खूब बदल जावं शकता. धन्यवाद. सोमू राव आनीक संगीता नायक तुमी म्हापशेच्या ह्या इन्सिडेंटाचेर एक बरे तरेन भाश्य केल्लें आसा. म्हापशेचे जेन्ना इन्सिडेंट आमच्या दोळ्या मुखार येता तेन्ना कोणायच्याय आंगार कांटो उबो रावतलो. आवयच्या मुखार एक तांत्रीक मांत्रीक एका ल्हान चलयेचेर अत्याचार करता. ही घडणूक आमकां बिहारांतली कशी दिसली पूण ती गोंयांत घडटा. हाजे वयल्यान कितलेय लिटरेट जावं आमी अशे तरेचे रॅशनल विचारसरणी आमी आमच्या आंगान भितर मुरोवपाक आमकां अपयश आयलां हें मान्य करचें पडटलें. आनी अशा समाजाक लिटरेट शिक्षीत समाज म्हणनात अशा समाजाक बुरशिल्लो फाटल्यान पडिल्लो समाज म्हणटात. आनी गोंयांत अशें जेन्ना घडटा तेन्ना खूब वायट दिसता आनी गोंयाक तो एक काळो तिबो लायता. अशे वेळार सोमूराव आनी संगीता हांणी जर सांगिल्लें जर तत्वज्ञान घेवन आमी मुखार गेले की आमकां रॅशनल हें कित्या खातीर आनी समाजान जर अशे तरेचे जर एलिमेंट्स आसात तांकां एक्सपोज करप हें फकत मिडियाचें काम न्ही तर लोकांचें काम शिक्षण संस्थाचें काम वेगवेगळ्या चळवळीन प्रागतीक चळवळीन आशिल्ल्या लोकांचें काम अशें आमी मानतात. इतल्यान आमी थांबतात. तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडियोन आयलीं तुमचे हांव उपकारी आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.